न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। अंकोला तालुक्यात गोवा मंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात एक युवकाले जाग्यार मरण जाले। ह्या अपघातात बाईक चालक चिरगुंजी सगडेबेंड निवासी 30 वर्ष वयाचे बोम्मय्या राम गौडा हेमगेले मरण जाले। हो युवक गवंडी कामा वचूंक बायकाचेर वयत आशिल्ले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची झाडां बंद घेवन येत आशिल्ली लारीमदी अपघात घडलो। बायकाच्या फाटल्यान सवार आशिल्ले मंजू गौडा हेमी गंभीर जखमी जालात। हेमकां कारवारच्या सिव्हिल हॉस्पिटलात दाखल केला। लॉकडाऊना काळात काम न जाऊन खूप इतले लोक बेकार बसून असतात जाल्यार या संधीचे भांगर करून एक वयोवृद्ध मनशान उदा नाजल्ले गावाक उदा मिळवून दिले। समुद्र किनारपट्टीत आशिल्ल्या प्रदेशात बी दर वर्स गिमात उद्भव जावचे उदकाच्या समस्येन लोक त्रासात पडतात। जाल्यार अंकोला तालुक्याच्या मंजुगुणी ग्रामाचे वृद्ध महादेव नायक हेमी स्वता एकल्यान भायर खंडून उदकाची समस्या पयस केली। कोरोना रोगा लागून सगळे कडेन लॉकडाऊन लागू केल्ल्यान खंय काम ना जावन खाली बसची परिस्थिती निर्माण जाल्ली। तेतूंत कुली काम करून पोट भरताली परिस्थिती तर बिकट जाल्ली। जाल्यार लॉकडाऊना वेळाचेर काम ना म्हण खाली बसचे नाका म्हण विचार करून दर वर्स गिमात उद्भव जावचे उदकाच्या समस्या पयस करूंक महादेव हेमी प्रयत्न केले। स्वताच्या घरा फाटल्यान आशिल्ल्या बागात भांय खंडूक सुरू केले। सतत 6 म्हयने एकल्यानच खंडून सुमार 32 फूट अगड भांय केली। जाल्यार तितूंत बी तांकां निराशा जाली। भाईक उदक येयलें ना आनी तशेंच लॉकडाऊन फाटीक येयल्यान पोटासाठी दुसरे कडेन कुली कामां वचूं लागले। पण आता सेकंड लॉकडाऊन लागू जाल्या नंतर परत त्याच भाईक अगड खंडून घेवन उदक येवं सारकें केलें। स्वतासाठी इतलेंच न्ही सगळ्या गांवच्या लोकांक बी तेमी ह्या भाईचें उदक दिलें। तेजेन गांवचे लोक तांकां धन्यवाद सांगते आसात। कर्नाटकातली 12वीची परीक्षा रद्द जाल्यार मॅट्रिकची परीक्षा मात्र जुलैच्या 3ऱ्या आठवड्यात जातली। गेल्ल्या वर्साक 11वीची परीक्षा जाल्ली जाल्यार 9वीची परीक्षा घेयली नाशिल्ली। तेजेन ह्या वर्साक मॅट्रिकाची परीक्षा घेवंक सरकारान आज आदेश केला। 11वीची परीक्षा गेल्ल्या वर्साक घेयली आनी 11वीच्या रिजल्टाच्या आधाराचेर ह्या वर्साक 12वीच्या विद्यार्थ्यांक रिजल्ट मेळटलो। जाल्यार गेल्ल्या वर्साक 9वीची परीक्षा घेयली ना जाल्ल्यान ह्या वर्साक मॅट्रिक विद्यार्थ्यांक रिजल्ट दिवंक साध्य जाते ना। ताका लागून मॅट्रिकाची परीक्षा घेवची नाइलाज जाला अशें शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी आज प्रेस मिटिंगात सांगले। मॅट्रिका परीक्षा 240 मार्क्साची उरतली। एक एग्जाम हॉलात 10 ते 12 विद्यार्थी परीक्षा बरयतले। राज्यात 6000 परीक्षा केंद्र करतले। 8,75,000पेक्षा जास्त विद्यार्थी मॅट्रिक परीक्षा बरयतले। एक विशयाक 40 मार्क्स उरतले। जुलै 3ऱ्या आठवड्याक परीक्षा घेवंक सरकारान निर्णय घेयला। A+ असे ग्रेड दिवन सगळ्याक पास करतले, कोणाक बी नपास करना असे शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी सांगले। SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ CBSEಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ। 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ಒಂದು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ 3 ಸೇರಿದಂಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್।
ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪೇಪರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, MCQ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಆ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 576 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर 567 नवीन कोरोना केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 48, अंकोलात 7, कुमटा 126, होन्नावर 67, भटकळ 45, शिरसी 102, सिद्धापुरात 45, येल्लापुरात 36, मुणगोडात 41, हळियाळात 26 आणि जोयडाभितर 24 नवीन कोरोना केसेस आज मिळली. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर 46,993 कोरोना केसेस मिळिले. त्यापैकी 41,833 लोक बरे झाले. 4,522 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते असतात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर 738 लोक आले कोरोना पायान मरण झाले. आयचे इतलत न्यूज मुकल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.